नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळयात आयच्यो हेडलायन्स। निमणो गोंयान पावलो मॉन्सून, आयच्यान जातलो अदीक सक्रिय। चुकीच्या जाग्यार बसयल्ल्या सुचोवणी फलकाक लागून पर्यटकांक पडटात तालावां, बागा हंजुंचो प्रकार, पर्यटक फ्युरियोज। लोकसभेच्या तिकेटी खातीर करपाक शकना दावो, म्हणटा केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नाईक। गायच्या मरणाची जबाबदारी घेवन ढवळीकारान दिवचो राजीनामो, काँग्रेस फुडारी अमरनाथ पणजीकाराची माहिती। गोयच्या एसटी समाजाच्या आरक्षणाचो प्रश्न करतलो सुटावो, दोतोर किरीट सोलंकीचे आश्वासन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। केरळात 8 दीस उसरा हाजिरी लायल्या उपरांत मॉन्सून निमणो गोंया पावलो। नैऋत्य मॉन्सूनान आता रत्नागिरी मेरेन मजल मारल्या। केरळात पावस दवरल्या उपरांत मॉन्सून 6 दिसांत गोंया येता, पूण ह्या वर्सा बिपरजॉय चक्रीवादळाक लागून ताणें हें अंतर 3 दिसांत पुराय केलां। रत्नागिरी मेरेन मॉन्सून दाखल जाल्ल्याचें हवामान खात्यान म्हणलां। दर्या खुबळ्ळा, ताका लागून नुस्तेकारांनी खोल दर्यांत वचचें न्हय अशी शिटकावणी हवामान खात्यान दिल्या। बागा हंजुन वाठारांत रस्त्यार चुकीच्या जाग्यार वनवोचे बोर्ड मारून पर्यटकांक लुटपाचो प्रकार सुरू आसा। हय, तुमकां आयकून अजापूच दिसतलें, पूण हीच सत्य परिस्थिती आसा। पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो खासा रिपोर्ट। बागा हंजुन वाठारात रस्त्याचेर वन वे म्हणून बोर्ड मारला। वन वे म्हटले काय साहजिकूच, पर्यटक आसूं वा हेर कोणूय मुखार वतलो, पूण बागा हंजुन रस्तो ताका अपवाद थारता। कशें ते तुमीच पळयात। वन वे असा इथं बोर्ड लावलेला आहे। येणारी प्रत्येक गाडी जी आहे ती वनवेचा जो बोर्ड जो आहे तो डायरेक्ट समोर लावला आहे। इथं पाठीमागे जे बोर्ड आपल्याला दिसतात त्या कुठेही बोर्डवरती वनवे लिहिलेलं नाहीये आणि जाणीवपूर्वक फक्त समोर इथं वनवे लिहिण्याचं कारण एकच आहे की समोर इथं पोलीस थांबलेले आहेत, जेणेकरून लोकांच्याकडून बेकायदेशीररित्या पैसे वसूल केले जातील अशा पद्धतीनं त्यांनी फक्त इथं वनवे बोर्ड लावलेला आहे। आपण बघू शकताय इथं समोर सगळे पोलीस थांबलेले आहेत। ह्या पोलिसांचा उद्देश एकच आहे की येणारी गाडी, आता बघा ही गाड्या चालल्या, त्या गाड्या गेल्या, ही गाडी गेली, ही गाडी गेली, ह्या गाड्या सगळ्या वनवे चुकीच्या भागात चाललेत। तर कारण असं आहे की वनवे गाड्या आता माझ्या समोर थांबले आहेत, येणारा प्रत्येक माणूस कन्फ्युज होतोय। हे एवढे या पोलिसांना माहिती असताना सुद्धा जाणीवपूर्वक हे का फसवलेत, कारण त्यांना पैसे उकळायचे आहेत। ह्या रस्त्याचेर वन वे म्हणून बोर्ड मारला खरो, पूण हो वन वे न्ही हे मुखार तालावा दिवपाक राविल्ले पुलिसूच सांगतात। हो सगळो प्रकार पळोवन महाराष्ट्रांतल्यान आयिल्ल्या एका पर्यटकान ट्रॅफिक पुलिशेक जाप विचारली, हो बोर्ड चुकीच्या जाग्यार कोणे लायलो? पुलीस आसून ही चूक तुमच्या लक्षात कित्याक आयली ना अशें पर्यटकान पुलिशेक विचारले। ताचेर पुलीस ताका सांगता की हो बोर्ड खंय सरकारान लायला। डेंटलचे लावलेला, ह्याचे लावले, मग तुम्ही तिथं वनवे का लिहू शकत नाही? डायरेक्ट माणूस समोर आल्यानंतर वनवे दिसते का? माणूस इकडे जाणार इकडे जाणार मला तर सांगा। तुम्ही बघा, मी स्वतः जाऊन बघितलं तिथं, मला सांगा बोर्ड चुकीचे का लावले? गव्हर्नमेंटने लावले। गव्हर्नमेंटने लावले तर तुम्ही पोलीस आहे, तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे तर किती मोठ्या चुका मला तर सांगा तिथं। अजापाची गजाल म्हळ्यार हो बोर्ड खंय सरकारान मारला, आमकां ते विशीं कांयच कल्पना ना हेवूय पुलिसूच सांगतात। आता चुकीच्या जाग्यार बोर्ड मारला ही कोणाची चूक आणि ती कोणे दुरुस्त करप ही विचार करपासारकीच गजाल जावन आसा। चुकीच्या जाग्यार बोर्ड मारून पर्यटकांक लुटपाचो तर हो प्रकार न्ही। वो देखो इधर जो बोर्ड है ना, उधर अगर वनवे दिखा तो भी दिख सकता है, उधर दिखा नहीं देता है ना, उधर बोर्ड जाए ना। काही चूक नाही सर, मला काय माहिती ते बघा ना, ते बघा ब्यूरो रिपोर्ट गोमंतक टीवी।
येता त्या लोकसभा वेंचणुकेत उत्तर गोंयांत टिकेटी खातीर आत्मविश्वास उक्तावपी केंद्रीय मंत्री श्रीपाद नायकांची आता भाशा मातशी बदलल्या। हांव पक्षांचो शिस्तबद्ध शिपाई अशें श्रीपाद म्हणटा। पक्ष काम पळोवनूच तिकेट दिता। वेंचणुके खातीर तिकेट कोणूच मागपाक शकना आनी हांवूय टिकेटी खातीर दावो करपाक शकना। केंद्रीय मंडळ हाचेर योग्य तो निर्णय घेतले, श्रीपाद भाऊन रजाव दिला। श्रीपाद भाऊन भाजपाच्या वेंचणुकेच्या तयारेचेरूय उलोवप केलें। पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हांचो 9 वर्सांचो कार्यकाळ पुराय जाला। हे खातीर खासा कार्यक्रम चालीक लावन गोंयच्या जनतेकडेन महासंपर्क अभियान चालू आसा। प्रत्येक मतदारसंघातल्या 100 लोकां मेरेन ह्या कार्यक्रमा अंतर्गत भाजपा पावता। विरोधकांनी कितलोय बोवाळ करूं 1999ची पुनर्वृत्ती 2024च्या वेंचणुकेत दिसून येतली असो विश्वास श्रीपाद भाऊन उक्तायलो। भाऊ 9 महिने उरल्यात लोकसभा इलेक्शनाक बीजेपीची पूर्व तयारी कशी चल्ला? एकदम बरी चल्ल्या। आज जो कार्यक्रम चलता निवडणूक अशी म्हणून नाही, परंतु एक मोदी सरकाराक 9 वर्सां ही पूर्ण जाल्या, त्यामुळे एक व्यापक प्रमाणाचे महासंपर्क अभियान हे देशभरात चालू आसा आणि आम्ही म्हणू शकता की एक निवडणुकीत निश्चितपणे उपयोगी जातलो। निवडणुकीत तयारीची म्हणपाक हरकत ना। जवळजवळ अशा मतदारसंघातून एक 50-100 लोकांक प्रत्येक व्यक्तीन मेळप आणि तांचे कडल्यान व्ह्यूज घेवप, जे 9 वर्सांचो जे कितें कालावधीन जे कितें कामां केल्यां ती तांचे समोर दवरप आणि तांचे सजेशन घेवन आनी कितें बरें करूंक मेळटा अशे पद्दतीन हो संपर्क अभियान चल्लें आसा। बाकी सगळे कडेन कामाचे सगळे व्यवस्थितपणे जे कितें आहा ती कंप्लिशनाचे काम फुडें वतात। काही प्रोजेक्ट जाल्यार तांचे उद्घाटन जातात आणि उत्तम तरेन काम केलें। लोकांचो सहयोग आनी सपोर्ट भरपूर मेळिल्लो आसा। त्यामुळे कोणेय कितलें म्हणून गोंयांतले जशें 99 इतिहास घडयलो, 2014 इतिहास घडयलो, ह्या वेळी ताजे पुनरावृत्ती तिसऱ्यांदा भारतीय जनता पक्षाक जे 2 सीट गोंयांत आसा ते भारतीय जनता पक्षाचे गोंयच्या जनतेच्या आदारान तांच्या आनी कार्यकर्त्याच्या आदारान 2 सीट आमी मेळयतले अशी खात्रीपूर्वक काम आमी सुरू केलें। तुमच्या नांवार शिक्को जालो ऑलमोस्ट, पण तरी तुमकां खंय तरी दुबाव आसा नॉट गोवा टिकेटीचेर? आमी सदांच म्हणटात की आमी डिसिप्लीन सोल्जर ऑफ द पार्टी। पक्षाचो खरो कार्यकर्तो आहा तो केन्नाच म्हणना, तूच म्हणटा। आणि हातूंत तुमी पळोवपाक गेली 5 टर्म त्या उत्तर गोव्याच्या जनतेन आणि दक्षिण गोव्याच्या जनतेचो भारतीय जनता पक्षाक जो आशिर्वाद दिलो, तो त्या आशिर्वादाचेर जें कितें आज देशांत घडटा आमकां आमचो सपोर्ट केंद्राचो सपोर्ट आमकां अशें जे डबल इंजीन सरकार बी म्हणटा तातूंतल्यान उत्तम प्रकारे आमी देशाचो विकास केलो हाजो आमकां अभिमान आसा। वीज खात्याच्या हलगर्जीपणाक लागून पर्वरी वाठारांत एका गायक जीव वगडावचो पडलो असो आरोप काँग्रेसीचो फुडारी अमरनाथ पणजीकर हांणी केला। ह्या घडणुकेचे प्रायश्चित म्हणून वीज मंत्री सुदीन ढवळीकारान आपल्या पदाचो राजीनामो दिवचो अशें पणजीकाराचें म्हणणें। ह्या घडणुके वयल्यान गोंयच्या मनशांक आनी जनावरांक सुरक्षा दिवपाक भाजपा सरकार पुरायपणान अपयशी थारला अशें तो सांगता। पर्वरी वाठारांत एक गोमाता आमची गाय लायटीच्या शॉक लागून तिचो दुर्दैवी आयज मृत्यू जालो। गोंयचें सरकार असंवेदनशील बेजबाबदार सरकार जावन आसा। लायटीचे खाते आनी लायटीचो मंत्री इतले असंवेदनशील आसा, इतले बेजबाबदार जाल्ले आसा की तेंच्या निश्काळजीपणाक लागून आयज एक गायीचो अंत जाला। तो आमी मागणी करता, हे जे बेजबाबदार सरकार आसा आनी बेजबाबदार जो लायटीचो मंत्री आसा तेणी सर्वस्व ही जबाबदारी स्विकारून प्रायश्चित करचे। गोमाता मेल्ली आसा तेच्या खातीर ह्या मंत्र्यान प्रायश्चित करचे आनी आपणाच्या पदाचो ताबडतोब राजिनामो दिवचो। हेच्या पयलीं जायते घटना घडलेल्यो आसा। ह्या लायटीक लागून उक्ताड्यार हेंचे जंक्शन बॉक्सां, हेंचे ट्रान्सफॉर्मर, खंयसर वायरी लायव्ह वायरी उगड्यो आसा आनी कितल्याशाच लोकांक दुर्दैवी अंत येयल्लो आसा। कितल्याशाच लायटी खात्यान काम करपी कर्मचाऱ्यांक मरण येयल्लें आसा। तांकां जी सुरक्षा यंत्रणा दिवंक जाय ती यंत्रणा दिवपाक हे सरकार फेल ठरलेलें आसा। त्या खातीर कितलेच लोक त्रासान पडलेले आसा। आयज हें खातें फक्त लोकांक त्रासान उडोवपा खातीर नकळत लायटीची बिलां वाडोवपाक व्यस्त आसा। हें सुरक्षा दिवपाक जाय जनतेक, गोरवांक आनी लोकांक जी थकाय दिवपाक जाय ती ना दिनासतना हें सरकार आयज लोकांचो जीव घेवंक व्यस्त आसा। सो आमी मागणी करता गोंयचो लायटीचो मंत्री सुदीन ढवळीकर हेचे कडेन खऱ्या अर्थान जर तूं गोमाताक मानताय जाल्यार प्रायश्चित कर
आनी ताबडतोब तुज्या पदाचे राजिनामो दी, कित्याक तूं लोकांक आनी गोरवांक सुरक्षताय दिवपाक तुमी फेल जाल्ले आसा. मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्यूल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवाच्या शिष्टमंडळान शेनवारा संसदीय समितीचे अध्यक्ष डॉक्टर किरीट सोलंकी हांची गुजरातात वचून भेट घेतली. गोंय विधानसभेत अनुसूचित जमातीक राजकीय आरक्षण मेळोवन दिवपा खातीर केल्ल्या यत्नाक लागून शिष्टमंडळान डॉक्टर सोलंकी हांचे आभार मानले. ह्या वेळार शिष्टमंडळान आरक्षणा बाबतीत गोंय सरकारान केंद्राक धाडिल्ल्या प्रस्तावाच्यो प्रती डॉक्टर किरीट सोलंकी हांकां दिल्यो. भारत सरकारा कडेन हाचेर आपूण व्यक्तिगत रितीन फॉलोअप करतलो अशें सोलंकी हांणी ह्या वेळार प्रतिनिधी मंडळाक आश्वासन दिलां. संसदेच्या येवपी पावसाळी अधिवेशनात हो प्रस्न मांडून 2024 वर्साच्या लोकसभा वेंचणुके आदीं गोंयच्या अनुसूचित जमाती खातीर सुवाती राखून दवरपाक आपूण वावुरतलो अशें उतर तांणी ह्या वेळार दिलें. मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि गोवा से अलग अलग 11 ट्राइबल एसोसिएशन के एक बड़ा एसोसिएशन एपेक्स एसोसिएशन के पदाधिकारी लोग आज मुझे मिलने यहाँ अहमदाबाद आए हैं. विषय यह है कि गोवा असेंबली में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब का, खास करके शेड्यूल्ड ट्राइब का असेंबली में अभी तक रिजर्वेशन साबित नहीं हुआ है. और ये सिलसिला 1961 के बाद शुरू हुआ है. ये सिलसिला हम 11 जनवरी को पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन वेलफेयर ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब की वहां हमने अभ्यास दौरा किया था. और उस वक्त ये सभी जो है पदाधिकारी हमसे मिले थे और हमारे संज्ञान में आया कि यहाँ पॉलिटिकल रिजर्वेशन नहीं है. तब हमने राज्य सरकार, गोवा राज्य सरकार को बुलाकर उनको हमें कहा कि ये रिजर्वेशन उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है जो जिनसे वो अभी तक वंचित रहे. हमने कहा कि उनको जल्दी से जल्दी लागू किया है, करना है. और उसके बाद हमने सदन के पटल पर भी, लोकसभा के और राज्यसभा के पटल पर भी, कि ये रिजर्वेशन उनका एक लोकतांत्रिक अधिकार है जो जिनसे वो अभी तक वंचित रहे. हमने कहा कि उनको जल्दी से जल्दी लागू किया है, करना है. और उसके बाद हमने सदन के पटल पर भी, लोकसभा के और राज्यसभा के पटल पर भी इस बात का विषय भारत सरकार के सामने रखा. आज मुझे बहुत ही संतुष्टि है कि गोवा सरकार ने इसके लिए डिलिमिटेशन के लिए दरखास्त भारत सरकार को भेजी है. अब मामला भारत सरकार के अधीन है और मैं भारत सरकार को मिलकर मैं अपील करूंगा कि जो आने वाला जो मॉनसून सत्र है इसमें ही इस डिलिमिटेशन बिल को जारी किया जाए ताकि जल्द से जल्द गोवा असेंबली में हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब के जो भाइयों और बहनों हैं उनको रिजर्वेशन मिल सके. अगर ये रिजर्वेशन मिलता है तो 40 सीट वाली गोवा असेंबली में शेड्यूल्ड ट्राइब के 4 रिजर्व सीट होंगे और 1 रिजर्व सीट शेड्यूल्ड कास्ट की होगी. मुझे पूरी उम्मीद है कि भारत सरकार और खास करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस बात पर गौर करके उसको इम्प्लिमेंट करेंगे. फोंड्याचो आरटीओ ऑफिस ते कदंबा बस स्टँड मेरेनचो रस्तो सध्या एक्सिडंट प्रोन झोन जाला. शॉर्टकट मारपाच्या आशेन सर्व्हिस रोडावयल्यान मदींच थेट महामार्गाचेर गाडयो काडिल्ल्यान हांगा अपघात जावपाचें प्रमाण वाडपाक लागल्यात. ह्या पयलीं ह्या रस्त्या सकयल्यान अंडरपास करपाचो निर्णय सरकारान घेतिल्लो, मात ताका पुरातत्व मंत्रालयान विरोध केल्या उपरांत हें काम अडकून उरलें अशें मंत्री सुदीन ढवळीकार म्हणटा. हो प्रस्न जाता तितल्या बेगीन सुटावो करतले अशें आश्वासन सुदिनान दिलां. जे मंत्री आसा भारताचे तांचे कडेन डिस्कशन करपा खातीर NHAIचे MOST MORTचे जे मंत्री आसा तांकां घेवन तांचे कडेन डिस्कशन जाता जाल्यार करून तो प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट करपाचो. अंडरपास हांगासून येवपाचो आसा एक अंडरपास येता बांदोडेच्यान जो आमचो बांदोडकर मैदाना कडच्यान येता तो आमचो डायरेक्ट हांगा ह्या बस स्टँडार वतलो, रायट टर्न मारतना आनी आमी वतलो.
केस्तांव झगडी आनी मारामारी मदीं जावपी कुडका बांबोळी ताळावलेचे ग्रामसभा हे फावट शांत आनी बऱ्या पद्दतीन जाली. ह्या फावट व्हडलोसो बोवाळ जालो नासलो तरी थळाव्यांनी उदक, पंचायतीचे बजेट आनी हेर विशयाचेर पंचायतीक वडीर काडले. थळावे आनी सरपंचा मदीं पेटले, पूण उपरांत सरपंच आनी सचिवान तांचे विशय जाग्यार घालपाचें आश्वासन दिलें. गांवांत उदकाची मारामारी आसा आनी जो मेरेन गांवांत उदका पुरवण सारकी जायना तो मेरेन व्हडल्या रहिवासी प्रकल्पांक परवाने दिवचे न्हय अशी मागणी थळाव्यांनी केली. तशेंच पंचायतीचो अर्थसंकल्प ग्रामसभेत समंत न करता पंचायतीच्या बसकेत समंत केला असो आरोप करीत थळाव्यांनी पंचायतीचेर फारपेट केलो. करूंक जाय मेगा कन्स्ट्रक्शन नाका म्हणून हांगसर मेगा कन्स्ट्रक्शन मल्टी डेव्हलपमेंट कॉम्प्लेक्स आनी कितें मोर दॅन 2 BHK ते फ्लॅट येता ते आमकां नाका. मेगा कन्स्ट्रक्शन आमचे विलेज ज्युरिडिक्शन कित्याक शॉर्टेज ऑफ वॉटर. जर तुमी आमचो वॉटर इश्यू पयलीं सॉल्व करता जाल्यार हे मूव कर तांकां कन्स्ट्रक्शन पयलीं आमचो इश्यू सॉल्व करूंक जाय. ग्रामसभा जाल्ली आनी ती ग्रामसभार हे लोकांचे खूब इश्यू आहले. एक इश्यू म्हणपाचो तो बजेटाचो आहलो. बजेट हे सरपंचान प्लेसूच करूंक ना आनी प्लेस करना आसतना तिणे एप्रूव केल्लो. जेन्ना आमी सरपंचाक विचारले अंडर सेक्शन 6 ऑफ सब सेक्शन 1C अंडर ग्रामसभा कित्याक प्लेस करूंक ना, तिका रिप्लाय ना जाल्यार आमी ते ऑब्जर्वराकूय इन्फॉर्म केलें ते रिपोर्ट दी म्हणून की व्हिडिओ हेज्या बाबतींत. तेज्या उपरांत खूब डिस्कशना उपरांत आमी एक स्पेशल ग्रामसभा मिटिंगे खातीर तिका एप्रोच केले. तियेन आतां सद्या पयलीं ओके म्हटला. ती नेक्स्ट डे इन्फॉर्म केली. आनी सेकेंड आहले ते टॅक्स आहले गार्बेज टॅक्साचेर. जे गार्बेज टॅक्स कलेक्शन आहा तेजेर खूब इश्यू आहा कुर्का पंचायतीन. कित्याक कुर्का पंचायतीन 6 गव्हर्मेंट क्वॉर्टर्स येता. GMC क्वॉर्टर्स, डिफेन्स क्वॉर्टर्स, ISPW क्वॉर्टर्स, ऑल इंडिया रेडिओ, BSNL, CPCW हे क्वॉर्टर्स येता. हिंचे टॅक्सेशन पंचायत करिना आहले कलेक्ट आनी ते कलेक्ट करपाक तांकां टायम जावं खंय ते खातीर ते थोडे सर्टन लोकांचे जे विलेजर आहले तिंचेच कलेक्शन करता. तेवूय आमी ऑब्जेक्शन हाडला आनी सद्या पयलीं पेंडींग दवरला गार्बेज कलेक्शना खातीर. आनी तेज्या उपरांत आमी तिवूय स्पेशल ग्रामसभा मागला आनी ती आतां नेक्स्ट डेट इन्फॉर्म करतली. वी नीड अ कॉपरेशन. एवरी टायम बोवाळ जाता सो आतां आयज काय बरी ग्रामसभा जाली. ग्रामसभा इज फॉर द पीपल एंड आय एम देयर टू कॉपरेट. बट एवरी टायम इट वॉज मेस, इट वॉज क्यूअर्स, कोण कोणाक मारता, कितें जाता, रोखता व्हांवता. दॅट शुडंट हॅपन. सो अशें जर कॉपरेशन जाय तर ग्रामसभा कित्याक डिले जातली. आज कुडका विलेज पंचायतीची ग्रामसभा जाली. इट वॉज अ गुड ग्रामसभा विथ ऑल कॉपरेशन ऑफ ऑल द विलेज पीपल एंड एवरी वन. आणि बजेटाक लागून वी वील हॅव अ स्पेशल ग्रामसभा. ऑलरेडी वी हॅव प्लेड दॅट वी वील होल्ड अ स्पेशल ग्रामसभा फॉर दॅट इन अ मंथ or near to that. And main issue is a scarcity in all the wards. So take a look at we will discuss this in a special meeting and take necessary action and make provision that no problem villagers face karta for the several months now. I will try my best keep what is scarcity issue खूप प्रमाणात कमी जावपाक. आय वील ट्राय माय बेस्ट. आणि अजून एक आमच्या मेंबरान डॉक्टर संजय कोरगांवकर तांणी सजेशन दिलां की वॉट आर द प्रोविजन्स दॅट वी कॅन मेक टू इनक्रीज द वॉटर सप्लाय. सो तोवूय आमी कन्सिडर करतले अँड वी वील डिस्कस दीस इन द स्पेशल ग्रामसभा. थँक्यू व्हेरी मच. गोमंतक पालक परिशद ह्या मंचा वतीन येता त्या 24 जूनाक दिवचले मोबायलाचे दुश्परिणाम ह्या विशयाचेर एक कार्यशाळा घडोवन हाडटले. भुरग्यांक मोबायला पासून पयस कशें करप ते विशीं पालकांक जागृत करपा खातीर तज्ञ मार्गदर्शक तयार करपाक ही कार्यशाळा आयोजीत करतले अशी माहिती गोमंतक पालक परिशदेचे निमंत्रक दिलीप बेतकीकर हांणी दिली. नवीन शिक्षणीक धोरण यशस्वी करतले जाल्यार पालकांचो सहभाग म्हत्वाचो आसतलो अशेंय बेतकीकाराचें म्हणणें. सद्याच्या घडयेक भुरगीं आनी मोबायल हो विशय गंभीर जाल्लो आसा. ह्या विशयाचेर पालकांक मार्गदर्शन करपाची गरज आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें. परिषदेमध्ये आपण अनेक प्रकारच्या विविध प्रकारच्या संस्था संघटना यांचा सहयोग घेण्याची आमची कल्पना आहे. शाळा असतील, क्लब्स असतील, नगरपालिका, ग्रामपंचायती, क्लब्स, कल्चरल क्लब्स असतात, या सगळ्यांच्या सहकार्याची अपेक्षा. सध्या एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न जो आहे तो आहे मुलं आणि मोबाईल.
तर असे अनेक विषय जे आहेत त्याच्यातला आत्ता आम्ही एक विषय इमिजिएटली जो घेतला आहे तो आहे मुलं आणि मोबाईल. या मुलं आणि मोबाईल हा विषय घेऊन या डिचोली तालुक्यामध्ये अनेक गावांच्या मध्ये हा विषय त्या ठिकाणी जाऊन मांडणारे वक्ते तयार करणे, अशा एक 20-25 जणांची कार्यशाळा 24 जूनला इथं डिचोलीत होणार आहे. त्या कार्यशाळेमध्ये मुलं आणि मोबाईलचा काय परिणाम होतो, त्याच्यात काय करता येते, धोके काय आहेत, त्याच्या दोन्ही बाजू आहेत. म्हणजे प्लस पॉईंट पण आहे, त्याचा विधायक उपयोग करून घेत आहेत. तर विध्वंसक पण आहे, विधायक पण आहे. इट इज अ डबल एज स्वर्ड ज्याला आपण म्हणतो. पण याच्या बाबतीमध्ये पालकांना समजावून सांगतो, कारण अनेक पालकांच्याकडे आता जी सगळ्यात मोठी समस्या आहे की अगदी लहान वयापासून मुलं मोबाईलला चिकटलेले असतात, तिथून दूर होत नाहीत आणि त्याचे आरोग्यावर, शिक्षणावर, मानसिकतेवर, कौटुंबिक जे फॅमिलीचं एक स्वास्थ्य असतं त्याच्यावर खूप मोठे दूरगामी असे परिणाम होतात. पण त्याचं निदान त्याच्यातले धोके काय आणि त्याचा उपयोग कसा करायचा, विधायक उपयोग कसा करायचा. म्हणजे नुसता मोबाईल वापरू नका असं म्हणूनही चालणार नाही. ते कधी कसं चांगल्या विधायक पद्धतीने वापरता येईल याबद्दलची एक वैज्ञानिक सर्वदृष्टीने माहिती देणारे काही छोटे छोटे कार्यक्रम गावागावामध्ये घ्यायचे. पण ते करण्यासाठी आम्हाला त्याला आपण रिसोर्स पर्सन म्हणतो, असे रिसोर्स पर्सन तयार करायचे. तर अशी ही 24 जूनला अशी एक कार्यशाळा होणार आहे. ह्याच वर्षापासून राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण जे असतात त्याची अंमलबजावणी असते. विमानतळ पालक परिषद जी असतात त्याच्याकडे किंवा आम्ही काय गजाली प्लॅन केल्याच आहे गजालीमध्ये. कारण पालक परिषद असेच नाव असल्या कारणाने पालकांकडे चढ फोकस करून शैक्षणिकदृष्ट्या पुढे कसे होतात जे या नव्या शैक्षणिक धोरणात अपेक्षित असं आणि आवश्यकही असं अशा या विषयाचे आम्ही काम करण्यास सुरुवात केली. हवामान खात्यान चक्रीवादळाची शिटकावणी दिवन लेगीत मिरामार दर्यादेगेर लोकांची गर्दी दिश्टी पडटा. आयतार आशिल्ल्यान मिरामार दर्यादेगेर पर्यटकांची गर्दी पळोवपाक मेळटा. गरमेचो हंगाम आशिल्ल्यान पर्यटक दर्यादेगेर न्हावपाक येतात. पावसाचे वातावरण आसून लेगीत पावस हजेरी लायना देखून लोक सामके बेजारल्यात. पावसा पयलींचे नियोजनूच जावंक नाशिल्ल्यान पर्वरे हायवे नजिकाच्या बायपासाक पयल्याच पावसात हुंवारा वरवीं परिस्थिती आयली. पर्वरे पुलीस स्टँडा फुडें बायपास आनी हायवे जंक्शनान जलसमाधी घेतिल्ल्यान गाडयांक सर्कसी करच्यो पडल्यो. ह्या रस्त्याच्या सायडीक पावसाचें उदक व्हांवून वचपा खातीर गटार बांदल्यात. पूण थळाव्या पंचायतीन ते उसपूंक नाशिल्ल्यान पावसाचें उदक आडावन उरलें आनी रस्त्यार उदक साचलें. वाळपय फुटबॉल विकास केंद्र, गोंय फुटबॉल डेव्हलपमेंट काउन्सिल आनी फिनिक्स क्लबाच्या वतीन आयोजीत केल्ल्या वाळपय फुटबॉल लिगाचे उक्तावण आयतारा सकाळी वाळपय नगरपालिका मैदानाचेर जालें. उपाध्यक्ष इद्रुस शेख, नगरसेवक रामदास शिरोडकर, फुटबॉल पंगडाचो धनी सय्यद सरफराज, रामदास शिरोडकर, समीर तालाब शेख, जयंत वरक, अब्दुल्ला खान मुखेल सोयरे म्हणून लिगाच्या उक्तावणाक हाजीर आशिल्ले. या फुटबॉल सर्तीत 4 पंगडांनी वांटो घेतला. सर्तीत वांटो घेतिल्ल्या मानेस्तांनी सगळ्या सर्तकांक परबी भेटयली. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. आतां रोखडेंच पळयात आवाज गोंयचो बुलेटिन. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.